प्रपोजलां प्रिपेर करून आमी धाडिल्ली तांचे अप्रुवल येवपाचें आसा. आमी वी आर वेटिंग फॉर द अप्रुवल ऑफ दॅट. ती येतकीच आमी रोखडे दितले. आनी दुसरें आनी एक आमचें मनसून प्री मनसून वर्क काम करपाचें. आमी ऑलरेडी 10 लोक घालून बॅच रेडी केल्या आनी दे आर ऑलरेडी इन द फील्ड एंड दे आर डुईंग द वर्क. आनी दुसरें आमी प्री मनसून वर्क लेबर्स जेन्ना सँक्शन जातले तेन्ना आमी फूल फ्लेज काम घेतलें. आनी तो पर्यंत कोड ऑफ कंडक्टय लिफ्ट जातलो. एक्चुली नाला क्लिनिंग डे टू डे हेजे खातीर कोड ऑफ कंडक्ट लागना, विच इज ऑनगोईंग वर्क एंड इट इज रिलेटिंग टू हेल्थ. So we have carried on our work and whatever permissions required we will take from the DMA and we'll finish the work time bound manner. That is what. Regarding wells and all. Wells also we are taking up because last year we had taken 50 well cleaning. Now this year also same proposal will be given to all the councillors to give 5 wells in each ward which are not clean last year. This year we will taking up this other 5 and we will be doing it. It will be taken well in advance now. 31st जानेवारीक तांचो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जाल्लो आनी आमकां नवो रिन्यू करपाक कोड ऑफ कंडक्ट आसा म्हणून आमी एक हें केलां की तांकां कंटिन्यू कर म्हणून सांगल्या. आनी आमी आमच्या DMA ऑफिसान डिस्कशन करून रिट्रोस्पेक्टीव इफेक्टान तांकां अप्रुवल दिवचें. कित्याक कचरा कलेक्शन म्हणजे गार्बेज कलेक्शन आसा तें हांगा थंय हें जावन डिसकंटिन्यू जावन प्रॉब्लेम जावचो न्ही, हेल्थ हजार्ड जावचें न्ही म्हणून आमी तांचे कडेन रिक्वेस्ट केल्लो आसा. आनी DMA सर आसात आमचे सतीश कुमार, तांणी आमकां एग्री केला की तुमी आमचे कडेन रिट्रोस्पेक्टीव इफेक्टान अप्रुवल घेया, एक्सपोज फॅक्टो अप्रुवल घेवन तांकां कंटिन्यू दवरूं शकता म्हणून. आनी हांव मार्च नंतर तांकां नवे कॉन्ट्रॅक्टाची प्रोसिजर करतलें. कितलीं वर्सां जालीं हें आहा तशेंच आसा की तें हांगा ब्लॉक जाता आख्खें. हें सगळें नेवीसान वयल्यान साकून सगळें गटर येता, हांगा सगळें चॉकअप जालें. केन्नाच 5 वर्सां जालीं हें कोणेंच साफ केल्लें ना आजुनी. आनी म्हाका दिसता आतां पावस पावलो लागीं, हें म्हाका दिसता अशेंच उरतलें, हेजेर कोण लक्ष घेवपा ना. एक कावन्सिलर जाल्यार ह्या वार्डार केन्नाच येयना. सांगलें जाल्यार जाता म्हणटा पळोवया आज पासून तो येवना आनी हे सगळें ब्लॉक जावन गेल्ले आसा. म्हाका खबर ना पावसान कितें जातलें. हांगा बुट्टी येतली, लोकांची घरां आसा, रिटर्नीक हांगा वॉल आसा एक धाकटो बारीक, तोवूय डॅमेज जावंक शकता. हेजेर मातशें तुमी कितें तें पळोवचें आनी मातशें कितें बरें करचें. मेन रिजन हांगासर कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो. कोड ऑफ कंडक्ट लागल्या कारणान आमचे कडेन म्युन्सिपालिटी कडेन स्टाफ ऑलरेडी तुमकां सगळ्यांकूच खबर आहा की शॉर्टेज आहा. ताका लागून आमी तो हायर करता. तो हायर म्हटल्यार ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आमकां G-SUDA कडल्यान ते परमिशन घालून हाडचें पडटा. सो ते कोड ऑफ कंडक्ट लागल्या कारणान हे आमकां फॉर्मेलिटीज करपाक मेळना. तरी पूण आतां जो आमचे कडेन स्टाफ आहा तोच आमी आतां कसो करून युटिलायज करून तो एक्चुली इट इज नॉट इनफ. हे एक्चुली प्री प्लॅन जावपाक जाय. कोड ऑफ कंडक्ट आमकां खबर नासलो की 60 days लागतलो म्हणून. कोड ऑफ कंडक्ट सडनली हार्डली 30 days आसता, 24 days आसता. मागीर आमकां प्री मनसून प्लॅन करपाक मेळटलो. दुसऱ्या स्टेटान इलेक्शन आसल्या कारणान कोड ऑफ कंडक्ट 60 days जाला.